Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ज्याची कोणाची प्रॉपर्टी टिल डेट त्याच्याकडे आसा, ताचे कदाचित नाव आसतले, त्याच्याकडे डॉक्युमेंट्स आसतले, त्याच्याकडे शेत लायता आसतलो, तो काजी लायता आसतलो, किंवा सोशेदादवाला जेणी कोणी फोटोन ताका प्रॉपर्टी विकली आसतली, हा फोटोनूच म्हणटलो. ऑफकोर्स ताका विकपाचो रायट नाशिल्लो. जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांनी आपले रितसर एप्लिकेशन्स, आमचो डेप्युटी कलेक्टर थंय आसा, तुम्ही रितसर एप्लिकेशन्स अलॉंग विथ दॅट लँड, बाबा आपल्याकडे ही 50,000 आसा, कोणाकडे 10,000 आसा, कोणाकडे 20, तुम्ही मेन्शन करात. त्या 114 ताका लायात आणि ते एप्लिकेशन तुम्ही सबमीट करात. म्हणजे हे सबमीट करता तो एप्लिकेशन म्हणजे डॉक्युमेंट न्हू, हांव परत सांगता. इट इज जस्ट टू फॉर रिकॉर्ड. आमी एट प्रेझेंट पुराय जागेचो, जाका गुगल सर्वे म्हणटा, तो गुगल सर्वे ऑलरेडी केला. त्या निमित्तान आमकां कितली प्रॉपर्टी कोणाकडे आसा, खंयचे शेत म्हणजे एट प्रेझेंट कल्टिवेशनान आसा, आतां काजी लावपाच्यो कांय गरज ना आनी आतां माडयो लावपाच्यो गरज ना, थंयसर कितल्यो काजी लायिल्ल्यो आसा ऑलरेडी, गेली 20 वर्सां 25 वर्सां, तुवें म्हणटा त्या प्रमाणे 50 वर्सां. ते रिकॉर्डाचेर जेन्ना आयलां तेन्ना हांव तुमकां एक आश्वासन दिवपाक सोदतां, एक्काय मनशाचेर अन्याय जावचो ना सरकारा कडल्यान. हें काम करता ज्या पद्दतीन तुमकां त्या जमनीचे रायट्स दिवपाक जाय 100%. ज्याच्याकडे पारंपारीक रित्या, थोड्यांकडे तर 1961च्या पयलीं आसली आणि त्याच्या उपरांत कदाचित 61, 71च्या, थोड्यांकडे 71च्या सर्विसीचे अदर रायट्सान नावूय आसा, हेंय म्हाका खबर आसा. पण तेचेर अन्याय जावपाक आमचें सरकार हें केन्नाच दिवचें ना. सोशेदादीन तुमचेर अन्याय केला म्हणपाक काय हरकत ना. तुमकां फोर्सफुली विकत घेवपाक लायल्या, तुमकां फोर्सफुली पेमेंट करपाक लायला मरे, अन्याय केला तुमचेर. एक सांगता, तुम्ही सरकाराच्या बरोबर रावात, तुम्ही माझ्या बरोबर रावात. कित्याक आतापर्यंत ह्यो जमनी विकपाक कोण कोण भोंवताले हें म्हाका खबर आसा. आतापर्यंत ह्यो जमनी अशा पद्दतीन कित्याक दवरल्यो हें हांव जाणा. ही फक्त लिमिटेड तुमच्या पुरतीच ना, कारण ही हाज्या व्यतिरिक्त खूब व्हडली गजाल आसा. हाज्या फुडें चुकून सुद्दां विकत दिवपाक आयलो जाल्यार तुम्ही ती विकत घेवची न्ही. तुमच्याकडे आसा तितकीच जमीन तुमच्याकडे दवरची, तेज्या पेक्षा चड एनक्रोच करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. कोणीच एनक्रोच करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. एनक्रोच केल्ली आतां हाज्या फुडें जे एनक्रोच करता तांकां ती जमीन मेळची ना. हाज्या फुडें कोणाक जर दिसता आसा सरकार सुशांगात आसा, आतां उरलेली बी आडोया म्हणून ना मेळची. तुमची पारंपारीक रित्या फाटली 15-20 वर्सां पयलीं आसा, तुमकां मेळटली. हाज्या फुडें कोणीच आनी चुकून कोणी हाज्या फुडें भितर घरूय बांदचें न्ही, चुकून कोणी थंयसर कितें खोपूय बांदूंक येवचो न्ही. ताजी मात डेमोलिश केली वयतली. जो कोण फार्म चलयता ताजेर डिपेंडंट आसतले. आत्तां आमकां डिस्टर्ब करपाचें ना, कारण तेजेर 80-90 लोकांचो उदरनिर्वाह चलता. तो तांकां वेवसाय जो आसा तो एट प्रेझेंट कंटिन्यू करून आमी खंयचो चलता तो वेवसाय फार्माचो बंद करचे ना. पण त्या जमनीत इल्लिगली जर कोण जिलेटीन घालून म्हणजे जर तो आपलो लोकांक त्रास करता आणि क्वॉरीज जर चलयता आसत जाल्यार त्यो चलोवच्यो न्ही, हाज्या फुडें बंद करच्यो. दाबाळच्या लोकांनी साथ दिल्यार फुडल्या 5 वर्सांत सावड्ड्या एकूय समस्या दवरचो ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान दाबाळे उतर दिलें. गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो समस्या सोडोवपाचो सातत्यान प्रयत्न करता. बट फाटल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळात कोविडा खातीर आमी खूब ज्यो समस्या आसा त्यो 100% सोडूंक शकूंक ना. बट निश्चितच 6 म्हयने उरल्या. ह्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात ज्यो समस्या सुटपाक शकतले तितक्यो 100% सोडयल्यो वयतल्यो. बट त्याच बरोबर हांव एक आश्वासन दिता, नक्कीच तुमचो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसूनी फुडल्या 5 वर्सांत एकूय समस्या उरची ना हे आश्वासन हांव मुख्यमंत्री तुमचे जे हैदराबाद खातीर आयलो आसा, सगळ्या पंचायतीचे जनतेचे
आमच्या मुख्यमंत्र्यान सगळे विषय आयकले, एक विषय आयकचो ना, प्रत्येक जे कोणी मांडला ते फुडें व्हेला आणि सगळ्यो समस्या ज्यो आसा ह्या वाठाराच्यो एफआरसी केसी, ह्या वाठाराच्यो बाकीचो जो विशय आसा उदकाचो जावं बाकीचो तो सगळो विशय सुटलेलो आसा. फुडें तुमी तुमचे जे कितें कल्याण आसा, जे कितें गांवच्या उदरगतीक जे कितें कल्याण समाज कल्याण योजना आसा तेजे बद्दल कितें उलोवपाक गोंय स्वयंपूर्ण करतना स्किल्ड मॅन पॉवर एग्रीकल्चराचेरूय सरकार लक्ष दिता. हॉर्टिकल्चर हाजेरूच उलयना. अरे आयज जर स्किल आमकां मॅनपॉवर लागता आसत म्हणजे आयटी पासून IIT पासून IT पर्यंत किंवा आमच्या एखाद्या भुरग्याक जर IIT करता तो आसत जाल्यार दुसरो भुरगो IT करता आसत हाका सुद्धा स्किल मॅनपॉवर जी तयार करता ह्याय पद्धतीचे मॉडल करियर सेंटर आमच्या सरकारान तयार केला आणि तेकाच लागून गोंय स्वयंपूर्ण करता आसतना स्किल मॅनपॉवरच्या बाबतींतूय आसतले, एग्रीकल्चरच्या बाबतींतूय आसतले, हे सगळें करपाक आत्ताची सुरवात जाल्या आणि म्हाका नक्की खात्री आसा फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 हेका आमी सुरवात केली आणि 2 ऑक्टोबर 2021 आमी पुराय करता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आणि विवेक प्रभू.